गोंयकार बेगर्सां भाशेन आतां नाय पयलीं बरें आसतालें आपल्या दिल्यारी घेताले नाल्यार अशें बसताले आतां हें तुका साम सतायताय भितर कोणाक शापरा भितर चलो भायर चल जाल्यार पसून ते सतायताय आनी आमी आयकलां गोवोरमेंटान कितें अनावंस केलें तें बेगार नागलो लिस्टेड करता म्हणून गोंयांत म्हणटा बेगीन जाल्या पूण म्हणटा Beggars should be free of this thing in Goa, especially in market. Sarke loka harass kota, tourists come, good people come, they harass the people. So you should get rid of them. Sarke cover korpachin. And I appreciate what Parekar has said. Police are failing. No police here. You can't see any police here. They are failing in their duty. सगळे बेगर्स मारगांव आख्खे भरल्या लोकांक त्रास करता वचून हात लायता आनी करता हें बेगींग एक्ट आहा आनी तेका लागून तांकां पुलिसांनी आनी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यांनी हें करपा जाय डिसंट लोकांक आहा तांकां त्रास करताय वचून हात लायता आनी पाकीट चोता आनी कितें करता हें मारगांव सारकें हें जालां मातशें एक मोटरसायकल दोन गेले वो एक कार दोन गेले रोखडे हात लायता तिने कार ओपन करता आनी सगळें चोरून वता सो हे बेगींग एक्ट आहा ते इम्प्लिमेंट करून सगल्यांक ते बेगर्स अननेसेसरी बेगर्स येता आनी हें करता भीक मागता डिसंट लोक तो आय कॉल अपॉन द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गोवा that cabinet to decide about the future of Goa. It is a really pitiful condition that beggars are just coming by Konkan Railway or any this and they are just harassing the innocent and honorable citizens of our Goa. So government should act before it is too late.